बांबोळीच्या गोय वेंचकी हॉस्पिटलांत सामकाल्ल्या अंडरपासांत दर पावसाळ्यांत उदक सांचून रावता। ताका लागून पावसाळ्यांत अंडरपासांतल्यान गाडयो काडपाक लोकांक बरोच त्रास जाता। ह्याय पावसांत उदक तुंबून रावलें जाल्यार कितें उपाय येवजण करूं येता हाचे खातीर मंगळारा ह्या अंडरपासाची पळोवणी जाली। ह्या अंडरपासाच्या वेवस्थापनाची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा कडेन दिवची अशी मागणी आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन करतलो अशें आमदार विरेश बोरकारान सांगलें। आज आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा। आतां हो अंडरपास जो आसा वेरी 2017 हो अंडरपास जालो। हेजे पयलीं आनी एक अंडरपास आसलो तो डॅमोलिश करून हो न्यू अंडरपास जाल्लो आनी न्यू अंडरपास जाल्लो की हांगा तुमी पळयता आसतलो GMC आसा, डेंटल आसा, तशेंच आमची कुजिरा स्कूल्स आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा आनी डिफरंट आमची जी लोकांची येवपाक वचपाची ही वाट आसा आनी वेरी इम्पॉर्टंट म्हणूंक शकता तुमी कित्याक गेले ते फावट आनी हेजे पयलीं 2 वर्सां कंटिन्युअसली इश्यू जाल्लो आसा। वॉटर फ्लडिंग जाता। वॉटर फ्लडिंग जाल्ले नंतर मागीर आमकां कॉल आवट करचें पडटा GSIDC आनी GSIDC जे इम्प्लिमेंटींग बॉडी इम्प्लिमेंट तेंच्यांनी केल्लो त्या टायमार तेंच्यान सगळें कन्स्ट्रक्शन हे सगळें तेंचे अंडर जाल्लें आसा आनी तेजे नंतर जो हँडओवर जावपाक जाय तो तेंच्यानी लेटर केला म्हणटा पण हँडओवर जाल्लो ना। आनी मेन म्हटल्यार जे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जे आसा ते आमचो गोवा मेडिकल कॉलेजीचो डीन जो आसा तेंच्या नांवार आसा आनी आतां आफ्टर कंटिन्युअस म्हटल्यार खूब वर्सां तेणेन जे पेमेंट आसा इलेक्ट्रिसिटी बील पेमेंट आसा तो तेंच्यांनी केल्लो पण आतां तेणेन एक लेटर केला की हे जे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आसा हे आपूण हेजे फुडें हें करपाचो ना आनी आपूण बील आसा ते पेमेंट करून फुडलें जें आसा तें डिसिजन डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय। GSIDC जाय बाकीच्या डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय। सो तेकाच लागून आयज आमी सायट इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले कित्याक फाल्यां समज तो पावर सप्लाय डिस्कनेक्ट केलो नाल्यार हांगा पंपींग स्टेशन जो आसा उदकाचो पंपींग स्टेशन तो बंद जातलो आनी उदकाचो पंपींग स्टेशन बंद जाल्यार हें फ्लड जातलें आनी टोटली आमकां बंद करचें पडटलें। पळय आमी आतां प्रायोरिटीचेर आमी डिसिजन घेवपाक CMा कडेन उलयतलो कारण CM PWD मिनिस्टर आसा आनी मेन म्हटल्यार हें खरें म्हटल्यार नॅशनल हायवेज म्हाका तरी दिसता की नॅशनल हायवेजान हें घेवपाक जाय कारण आतां तुमी पळयता आसतलो एंटायर जो स्ट्रेच आसा हो नॅशनल हायवेजाचो आसा आनी नॅशनल हायवे समज घेतलो नाल्यार हो मेंटेनन्स तेंच्या अंडर दवरलो जाल्यार तें जावपाक शकता कित्याक बाकीचे तुमी पासवे पयले आसतले सगळे ते आसा हो कितें आसा हो पयलू इम्प्लिमेंट केल्लो आनी तेजे नंतर हेजे वयर जो हायवे आसा तो NDR अंडर तो हायवे कन्स्ट्रक्शन जालें पण आनी तितल्याच कडेन आतां तुमी पळयता आसतलो फ्लडिंग जाता आनी हांव तर क्लियर कट CMाक वचून डिमांड घालतलो की हे नॅशनल हायवे अंडर दवरचो आनी तें जे मेंटेनन्स आसा पावर सप्लाय आसा कित्याक स्ट्रीट लायट्स आसा स्ट्रीट लायट्साक तुमी पळयता आसतलो ट्रान्सफॉर्मर आसा मदीं ट्रान्सफॉर्मर आसा सो यू कॅन कनेक्ट टू दॅट ट्रान्सफॉर्मर आनी ते बील पेमेंट जें आसा तें तेजे थ्रू करपाक शकता।